बाळूजीच्या पुणशेताच्या कार्मेल तिफ्रादीन थावन प्रसार जावनच्या कार्मेल किरण कार्याक तुमकां स्वेस्तांक मोगाचो येवकार. म्हाका एक सवाल दोस्ता, संपत्ती चड आसतना मनशाचें जिवीत बरोवन आसता गे, वा ती संपत्ती खाली जावन येताना मनशाचें जिवीत भरता? एलिया प्रवादीक पळयत आसतना ताचें जिवीत, ताची भद्रती, ताचो बरवसो कितें आसा हें सगळें खाली जावन आसतना तो बरोवनूच येता. ताचे हात खाली जाताना काळीज ताचें बरोवनूच येता. मूठ ताणें सोडताना हाट ताचें कुरपेन भरोवन येता. हेंच आयच्या खाली मडकेंतलें लिसांव. मोगाचनो सगळे इस्रायल दुकोळ पडोन पियोंक उदक नासतना, खावंक खाण नासतना कश्ट नासल्या वेळार देव एलिया प्रवादीक वळच्या उदका लागीं थंयसर वचोंक सांगता. आनी जायतो काळ पर्यंत एलिया प्रवादी वळाचें उदक पिवून जियेता. पूण कितलो तेंप खंडी जावन देवान ताचे खातीर स्पेशल जावन एक व्हाळ रचोवंक ना. सकडा बरी त्या दुकाळा मदें जिवंक आसा, ताणें चुकीदाड अनुभव करूंक आसा, आनी व्हाळाचें उदक सुकता. आनी ताचे उपरांत देव ताका प्रत्येक जावन थंय जावन पयस वचोंक उलो दिता. तेव्हा सुताळो असो आयकता, उठ आनी सिदोनाच्या जरेपताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. मोगाचनो दोन संगती हांगासर आसात. एक सिदोनाचो जारेफात गांव आनी दुसरी ती विधव स्त्री. मनशाची भूक मेल्यारी तसो अहंकार वा अहम मरण म्हणटात. दाखल्याक सांगचें जाल्यार सिरियाच्या नामान म्हणल्या एका अधिकारीक कोडाची पिडा लागून एलियाचो शीस एलिशा लागीं येता आसतना, गुण कर म्हणून विचारूंक येता आसतना एलिशा ताका सांगता, इस्रायलांत आसच्या जोर्दान न्हंयत वचून 7 फावटी बुडोवन ये. आनी हो अधिकारी, परको अधिकारी, जुदेवा विशयान कितेंच कळीत नातलो अधिकारी, एलिशा विशयान चडीत कांय कळीत नातलो हो अधिकारी आपणाचो अहंकार चिंता. आनी हांवें हांगासर कित्याक बुडा जाय, म्हज्या गांवांत इतल्यो न्हंयो आसात, थंयसर हांव बुडता म्हणून अहंकारान भरून फाटीं येता. तशेंच हो सगळो एक सन्निवेश आतां एलिया प्रवादीच्या जिवितांत उदेला. जारेफात काय आसा, सुमार 14 वा 15 किलोमीटर सिदोनाचो दक्षिण असो गांव तो. आनी ही एरिया यावेची एरिया न्हय, म्हणजे यावेक आराधन करचो गांव न्हय तो. मगार थंयसर भाल देवाक चड प्रामुख्यता आसली. जायतो लोक भाल देवाचे फाटलावदार जावन आसले. आनी आमी जाणाव एक जुदेव अन्य जातीच्या वा अन्य देवाक आराधन करच्या लोकां लागीं खंडीचा वेवहार करिनातले. आनी असल्या संदर्भार देव एलियाक ह्या अन्य जातीच्या गांवाक वचोंक सांगता. एलिया खंडी जावन एक कश्टांचे जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार एक जुदेव जावन असलें काम करूंक ताचें मन ओपोवचें ना. पूण देव ताका कितें सांगता, थंयसर विधवीक हांवें तुका जेवण तयार करूंक सांगलां. तर देव सांगता, यावे
आपणाची वळख नातल्या एका स्त्रियेक हांवें अशें करूंक सांगलां आनी ती विधेय जातली म्हणून एलियाक सांगता जाल्यार खंडी जावन देवाच्या मोगाक गड घालूंक आमी कोण? एका देवाच्या प्रवाद्यान देवाच्या उतराक गड घालूंक जाता की देवाच्या मोगाक गड घालूंक जाता की खंडी जावन साथ दिना. देवाची गड फकत इस्रायल न्ही, देव सगळ्या संवसाराचो सगळ्या मनशा कुळाचो रचणार आनी त्या देखून हर एकल्याचे ताका अधिकार आसा. आनी हें समजल्लो एलिया थंयच्यान उठता आनी जारेफताक वेता. दुसऱ्यान ती विधव स्त्री एलियाक तिच्या लागीं वचून मागोवन खावंक देव उलो दिता. कितल्या कश्टांचे फळ्या. जुदेव मध्ये कोण मागोवन खाताली? जावंक पुरो भिकारी, निर्गतीक आनी विधवी. आनी तांचे मदें जुदेव मध्ये ह्या 3 वर्गाच्यांक सदांच सपोर्ट करीचे, कुमो करीचे, तांकां केन्नाच देगे दवरचे न्हय म्हणलें तसली शिकोवण तांकां आसली. विधवेक खावंक जेवंक जुदेवांनी दिजें आसलें कोणा लागीं आसा तांणी. तशेंच निर्गतिकांक, तशेंच कश्टतल्यांक. अशें म्हणटा आसतना देव विधवी लागीं वचून तूं मागोवन खा म्हणटा आसतना हें खंडी जावन एलियाक कश्टांचें जायत. तरी पूण तो वेता आनी थंयसर तिका भेटता आसतना एलिया प्रवादी तिच्या लागीं विचारता, म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी. आनी ती पिवंक उदक हाडूंक भायर सरता आसतना आनी एक उतर कुडशी येता, म्हाका एक बकरी कुडकोय हाड. भोवशा विधव स्त्री ती खंडी जावन रडली. कित्याक ती तिच्या आनी पुताच्या निमाण्या जेवणाक तयाराय करनासली. लांकडां विसून ती आसली. तिच्या लागीं आसलें कितें? फकत मडकेंत इल्लेशें पीठ आनी भरणेंत इल्लेशें तेल आनी तें मात्र आयच्या दिसाक मात्र पुरो. पूण हांगासर एकलो परकी येता आनी विचारता, म्हाका उदक दी, म्हाका खावंक भाकरी दी. आनी तें एक हक्कदारा बरी, एका घरच्या बापाय बरी, एका घरच्या सांद्या बरी जावन विचारता. खंडी जावन तिका कितें बगलें ना जायत. पूण एलियाच्या उतरांनी कितें सोड दवरना. तो शीदा विचारता, तुज्या लागीं भरणेंत तेल इल्लेशें आसा जावंक पुरो, पीठ इल्लेशें आसा जावंक पुरो, पूण पयलें वचून म्हाका भाकरी हाडली, म्हाका उदक हाडली, मागीर तुका आनी तुज्या पुताक तयार कर. हांगासर एलिया प्रवादी देवाच्या उतराचेर संपूर्ण तरान भरवंसो दवरता. जें कितें व्हडा देगेन ताका गुपीत जिणे वेळार देवान शिकयल्लें, आपणाच्या उतराक एका आर्मीच्या कमांडराच्या उतराक दिल्ल्या त्या माना पर्यंत तें उतर पाळोवंक एलिया प्रवादी हांगासर तयार जाता. आनी देवान कितें सांगलां, त्या विधव स्त्रिये लागीं वच आनी हांव कान तुका तयार करूंक दवरूंक सांगलां म्हणटा. अशें म्हणटा आसतना एलिया प्रवादी थंय वचून शीदा विचारता, म्हाका कर्ण दी म्हणून न्ही, बगार देवान सांगलां हें देवाचें उतर. आनी त्या उपरांत मगाच्यान तो एक बरवसो तिका दिता आनी म्हणटा, सर्वेस्परान सांगल्ले परी पृथ्वीर पावस पडटा पर्यंत तुज्या मडकेंत पीठ उणें जावचें ना, भरणेंत तेल खाली जावचें ना. आनी तक्षण ही विधव स्त्री भितर वेता आनी ताका कितें जाय तें कर्ण दिता. भोवशा तिका समजलें एलिया प्रवादीच्या ह्या उतरांनी तिचो फुडार आसा. जर आज ताच्या उतरांक ती विधेय जावंक तयार आसा जाल्यार तिचें फुडलें जिवीत खंडी जावंक बरें जातलें. तर ह्या खाली मडकेंतलें लिसांव कितें? एलिया प्रवादीक ह्या खाली मडकेंत मेळिल्लीं लिसांवां कितें शिकोवंक? सुकोवन गेल्ल्या व्हडा कडेन थंयसर आसतना गुपीत जिणी जियेत आसतना देवान ताका सर्वेस्पराचेर वंदवून जिवंक शिकयलें. तितलें मात्र न्ही, हर एक ताचें उतर, देवाचें उतर, त्या उतराक संपूर्ण ताणें विधेय जावंक शिकयलें. एका आर्मींत कमांडर कशें एक उतर सांगता, एक कमांड दिता आनी त्या कमांडाक ताणें कशें शीदा कामाक देवाचें की त्याच प्रमाणें देवान कितें सांगलें उतर, त्या उतराक संपूर्ण तरान विधेय जावंक शिकयल्लें आतां तो जारयेक हाडटा. मात्र न्ही, एलिया प्रवादीक हो एक तरबेतीचो दुसरो वांटो. ह्या खाली जाल्ल्या मडके लागीं ताका जायतीं लेसांव मेळटा जिविताक. कितें की म्हळ्यार ताणें खाली जायचें. ह्या संवसारी वस्तूंक जावंक पुरो, ह्या संवसारी वस्तूंचेर मनशांचेर आसच्या भरवशाक जावंक पुरो, आपणाच्या भद्रतेक जावंक पुरो, आपणा विशांत चिंतच्या मनोभावाक जावंक पुरो, वा असली ती अन्य जातीची हांव तांच्या लागीं बरसना, म्हाका थंयसर वचोंक जायना, हांव इस्रायल मात रावता म्हणल्यार तसल्या चिंतपाक जावंक पुरो. ताणें खाली जावनूच येचें.
जर तो खाली जावन येता जाल्यार खंडीत जावन तो कुरपेन वाडत येता. हे लिसांव एक वर्ते लिसांव एका देवाच्या मनशाक आज मस्त गरज. कित्याक कितल्या मापान ताचे हात खाली जातात तितल्या मापान ताचें काळीज भरोवन येता. कितल्या मापान ह्या संवसाराचेर ताची लोकदोणी खाली जावन येता तितल्या मापान तो स्पिरितान भरता आनी स्पिरीत ताचे तावन उमाळता. आनी हें आमकां स्पश्ट रितीन देव एलियाच्या जिवीत आमकां दाखोवन दिता. कित्याक विधवीचो पूत थोड्याच दिसांनी मरण पावता आनी ह्या वेळार विधवी रडता आनी ताच्या पांयांक पडटा, जाय करून म्हाका ह्या भुरग्याक फाटीं दी. आनी ह्या वेळार स्पिरितान भरलेलो स्पिरितान बळवंत जाल्लो एलिया प्रवादी देवा लागीं मागता, ह्या पुताक कित्याक अशें केलां, हांणी म्हाका रावंक जागो दिला, खाण दिलां, पिवण दिलां. तर देवा लागीं मागता आसतना देव ताचें मागणें आयकता. म्हणजे स्पिरितान भरिल्ल्या एका मनशाचें मागणें खंडीत जावन देव आयकता. कित्याक तो खंयच्याच ह्या संवसारी संगतींनी लोकदोन रावंक ना. ताका ह्या संवसारी संगतीचेर भरवोसो ना, ह्या संवसारी मनशांच्या भद्रतेचेर ताका भरवोसो ना. बगार तो संपूर्ण तरान देवाच्या उतराचेर पातयेवन आसा. त्या देखून ताचें काळीज कितलें तें बरोवन आयलां. ताच्या बोळान ताचें मागणें देव खंडीत जावन आयकता. आनी आज पवित्र सभेक स्पिरितान भरलेले मनीस जाय, स्पिरितान भरलेले प्रवादी जाय. आज देवाचे मनीस भौतीक संगतींनी कितल्या मापान ते खाली जावन येतात तितल्याच मापान ते स्पिरितान वाडतात. आनी स्पिरितान वाडलेले प्रवादी आज पवित्र सभेक मस्त गरज आसात.